the best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An Institute of Hotel Management and Admission घेऊन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत An Institute Porvorim. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नांव, घट उगडास दरा. आदार दियात, तेको दियात. एन नागवेकार. Just imagine.
Just imagine. नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आज आमची बरोबर आसात ते गेस्ट. नमस्कार सगळ्यांक नमस्कार. देर आर टू मेजर थिंग्स की हे इलेक्शन जाले तरी इश्यूज सोंपनात. एक जो इश्यू आसा पयलो तो म्हळ्यार सामको लिकर ट्रेडर्सांचो सगळो बोवाळ चल्ला आनी गोंयांतल्या भोवतेक लोकांक लागपी हो बोवाळ. आनी नवीन सरकार येतलें ते कशें येतलें कशें फॉर्म जातलें तें कांय खबर ना. नवीन सरकार हे बीजेपीचेंच येतलें हितून काय दुमत ना. आणि आमदार जितले नवीन आसता तितले मंत्री पदा खातीर मागीर फुडें मारामारी कमी जाता हें आमी एक अशें पळयल्लें आहा. तुमकां कितें दिसता की खंय वता वारें किंवा खंय गेलां वारें आनीक वॉट इज युअर प्रेडिक्शन? वारें खंयच्या दिशेन व्हांवता हें पळोवपाचें काम सुदिनाचें आनी मोगो पक्षाचें. कित्याक तांकां वारें व्हांवता त्या दिशेन सूप धरपाचें आसता न्हू. टू प्रेडिक्ट समथींग, टू डू प्रेडिक्शन्स. आय एम नॉट नॉस्ट्रेडॅमस, आय एम नॉट ऑक्टोपस, आय एम नॉट बाबा वांगा. आणि तुम्ही चीफ मिनिस्टर म्हूण टेक ओवर करतकीर एक गजाल हांव प्रामाणीकपणान सांगता आनी हांव ही खूब उघडपणान सांगता की तुम्ही खूब एक बॅलन्स तयार केलो. अरे च्या सांग रे च्या. तुम्ही प्रशासनाकय खूब हे दिलो, अधिकाऱ्याकय खूब वाव दिलो काम करपाचें. त्याच बरोबर तुम्ही स्वता निर्णय घेतनाय बी सगळ्यांचो विचार करून सगळ्यांची मतां लक्षांत घेवन त्या प्रमाणे निर्णय घेवपाचो हें केलें. अरे कोण पिझ्झा सांग रे मातसो फुडें उलय तूं. मुख्यमंत्री म्हूण तुमच्या विरुद्ध कोणाच्याच मनाक असो दुस्वास किंवा कडवटपणा किंवा वायट भावना नाशिल्ली. अरे आता मात शॅम्पेन फोड ती दवरल्या ती भितर हाड पळया शॅम्पेन फोड. अशी परिस्थितीक आसतना सुद्दां पक्षान तुमकां मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण डिक्लेअर करपाचें कित्याक टाळ्ळें? अरे आता सगळें कॅन्सल कर पळया, उदक हाड फक्त. हो जो एक थॉट आसा की खंय तरी दिल्ली सावन सरकार गोंयांतले हें करप, कंट्रोल करप किंवा रिमोट कंट्रोल करप किंवा एक वचक दवरप. एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट विथ अ फेडरल सेटअप ऑफ द कंट्री, हाऊ डू यू फील अबाउट इट? आय फील व्हेरी बॅड. खरें सांगपाचें म्हटल्यार भयंकर राग येता, तिडक मारता, काळजान एक अग्नी खतखत्ता. पण कितें करतलो, टीथ इज अवर्स एंड लिप्स ऑल्सो इज अवर्स. म्हणजे दातूय आपले आनी ओठूय आपलेच. तुम्ही सगळे जाण आमकां मिडियाक ब्लेम करतात. ना मिडियाक हांव ब्लेम करिना, मिडियाक हांव ब्लेम करिना. हांव इतलेंच म्हणेन की खंय तरी बातमेचो एसेन्स शेणटा, खंय तरी बातमेचो अर्थ चुकतान. आमी त्यो बातम्यो करतान, छापतान, पण कोणाचें तरी कितें तरी जातान हें मातशें कळपाक जाय मनशाक. पळय प्रमोद, बुलेटीन कशें काडप, न्यूज कशी तयार करप, न्यूज चॅनल कशें चलोवप हें हांव तुका सारकें डिटेल सांगूंक शकता. पण आतां हांगा न्हू म्हाज्या कॅबिनान यो. इतलें तरी मान्य करतलो की 2.5 वर्सां राज्य चलोवपी मनीस न्यूज चॅनल चुटकी सरशी चलोवंक शकता. हें तूं मान्य करता काय ना? हय. सगळ्यान पयलीं तुमचो जस्ट इमॅजिन म्हणटा तो बंद करा. हय हय हय. ओ नो, हे कसले वचन दिवन आयलो आमचो संपादक मुख्यमंत्र्याक. आसूं तो आतां मुख्यमंत्री डुप्लिकेट आसलो म्हूण सांग. नाल्यार मित्रांनो, आमदार जावप म्हणजे फकाणां न्हू. आतां हांव फकाणां करता केन्ना केन्ना आमदाराची, पण आमदार जावप म्हणजे फकाणां न्हू. अशें म्हणटात घर बांदून पळोवचें, लग्न करून पळोवचें आनी आमदार जावन पळोवचें एकदां तरी लायफान. आमदार जावपाक इतलें कठीण ना, कोणूय जावं शकता अशेंय न्हू. पण आमदार जातलो जाल्यार कितें तुमकां कश्ट आनी कितें कितें तुमकां स्टेप्स घेवचे पडटले ते तुमकां जस्ट इमॅजिन सांगता की आमदार जावपाची सामकी 18 सुत्रे. आमदार जातलो जाल्यार ह्यो गजाली करच्योच पडटल्यो.
आमदार जातलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमदारकीची दिसा ढवळ्या अचानक सपनां पडपाक जाय, किमान 4 ते 5 फावटी तरी. शर्ट पॅन्ट सोडपाचो आनी कुर्ता जॅकेट घालपाक सुरवात करपाची. तेन्नाच लोकांक कळटा हो आतां आमदार जावपाची तयारी करता म्हणून. आमदार जावपाक जाय जाल्यार हारशान तोंड पळोवपाची गरज ना. बँकेन कितले पयशे आसात तें पळोवपाची चड गरज. कित्याक आमदार जातलो जाल्यार 10 कोटी तरी सुरवातीक खर्च अपेक्षीत. निवडणूक 4 वर्सां आसा म्हटल्यार स्पोर्ट्स क्लब, महिला मंडळ, यूथ क्लब, दसऱ्या, दिवाळेक, क्रिसमसाक भरघोस प्रेझेंटां आनी डोनेशनां दिवपाची. गांवांतल्या सरकारी प्राथमीक शाळेन हेल्थ कॅम्प, ब्लड डोनेशन कॅम्प, आय कॅम्प घेवपाचे. आपूण बारीक परिस्थितीसून वयर सरला हें दाखोवपाची संदी केन्नाच सोडूं नाका. फावंडेशन स्टोन कोणें घातलो म्हणून नाल्ल फोडपाक तूं फुडें सर. कांय नजो, काम करता जाल्यार थंय उबो रावन तें दाखोवपाची गरज. बेश्टे पूण झेपना तें करूंक वचो नाका. आनी पॉश जातकूच आपूण कितलो गडगंज हें दाखोवपाची संद सोडूं नाका. गरीब उमेदवाराचें लोकांक कसलेंच आकर्शण नासता. न्यूज चॅनल्सांक, न्यूज पेपर मिडिया घट राव आनी मदीं मदीं तांकां घट करीत राव. नमस्ते दवळीकर साहेब, मी आत येऊ शकतो का? आयलो. कशा आहात? बरे न्ही? बसून घेता. आमचे न्ही मिडिया हाऊस घर कशें इलेक्शनाक रावता मातशें सगळे अशेंच म्हणटा. तूं रावता काय म्हणटा. हांव येतलो पयलें जावन तेन्ना कळटलें डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें. सांगपाचो मुद्दो इतलो की मातशें आमकां सांबाळून घेयात न्ही. म्हणजे मातशें नेगेटीव बीन मातशें कमी जोरा म्हणटा. पॉझिटीव जावया लायफान. आणि पयर एक बातमी येयली आमची, ती मात्र खूब म्हणजे म्हाका मातशें लागलें, दुखलें म्हाका की अरे ढवळीकर हे बंधू सारखे म्हाका. आणि म्हाका ती बातमी छापच्या पयलीं एक शब्द फोन तरी करचो आसलो. हांव सांगतलोच न्ही. कितें आसता सर, मान्य करता सर. आता कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो म्हणटकूच मातशें रागप न्ही सर. कळ्ळें तुमकां? सांबाळून घ्या सर. सर मातशें सांबाळून घ्या. आणि कितें तुमकां कितें आयुश्यांत कमी कितें जावपाक हांव दिवचो ना. हांव तुमचो भाव एक तुमच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसा अशें तुमी समजा. तुमकां कांयच कमी जावंक ना. प्रचाराच्या व्यवस्थित पळया, आमकां कमी काय ना. बरें. आणि कशें चल्लां सर? बरें न्ही सर? बरें. पळया पळोवन घ्या मातशें तुमचें कितें आसता. आनी कितें तुमकां कांय खबर नासता. हे भायल्या भायर कितें तरी दिता आनी छापून बी हाडटा अशें जावंक शकता. समजून घेता हांव. कळ्ळें न्ही सर? आमच्या पेपरान अशें कांयच जायना. सारकें आसता सगळें. तुमी काम बरें करा, तुका बरी प्रसिद्धी. पण तुमचो सर पेपर एकदम बेस्ट आणि सर्क्युलेशन बी तुमचे भयंकर वाडलेले आसा. आणि तुमच्या प्रत्येक पानाचेर इतली बातमी आसता ही वेगळी वेगळी आसता. आणि रिपिटेशन काय आसा पळयला. सो तुमकां सर हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. आणि तुमी आमचे मातशें पळया म्हणटा. शिकते मागीर कितें सगळें कामच काम, भरपूर काम आसा सर. आणि आमी लोकांची सेवा करूंक फुडें सरला सर. आमी अशें कितें पयशे खावपाक आनी आमचे बंगले बांदपाक तशें आमचें हें ना सर. बाकी हे पेपरूच घेतला 35,000. आता कितें व्हडले आता कितें व्हडले ना न्ही. कोणे तरी गिफ्ट दिल्लें सर. बरें सर. तुम्ही बंधू कशे, आमचे भाव कशे. सांबाळून घ्या. कितें निवडून येतून मागीर तोंड दाखोवचो. बरें काम बरें करा फक्त. सर बरें. ओके सर. बरें येता. कशें आसा सर? बरें न्ही? बरें चल्लां न्ही? काय प्रॉब्लेम बी ना न्ही तुमकां? कितें प्रॉब्लेम असले जाल्यार म्हाका फोन करूं नाका. बरें. बँकॉक, पटाया, मलेशिया, लास वेगास हॉलिडेक गेलो म्हणून कांय ना. पण सहकुटुंब सहपरिवार गेल्यार बरो. इम्प्रेशन बरें उरतलें. Just imagine. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An institute. An
इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेऊन बरे शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. Learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. चोवीस वरां सेवेक तुमच्या उक्तीजाची दारां. एन इन्स्टिट्यूशन एकूच नाव घटोगडा आसतना. आधार दियात तेको दियात एन नागवेकार. Just imagine. डुप्लिकेट मुख्यमंत्र्यान मगो पक्षाचेर कशी आग पाखड केली हे तुम्ही उदळ पळयलाच आसतले. सो आता डुप्लिकेट मगोचो सीएम कॅन्डिडेट हाचेर कितें म्हणटा तेजी एक डुप्लिकेट इंटरव्यू म्हणजे बारीकशे आयकोया आमी. पण आमचो संपादक मात खरो भितर हा. Just imagine. बेकार म्हणून तुम्ही फाटली 2-3 असेंब्ली पळयल्यात आनी ह्या खेपेक सारको किंग जावपाचो हावेस आशिल्लो. कशें जालें इलेक्शन आनी वॉट वेर द चॅलेंजीस? इलेक्शन सामकें बरें जालें. फक्त मनसोक्तपणे पयशे वांटूंक मेळोंक ना हेची खंत आसा. पार्सेकाराचेर कितें प्रश्न आसल्यार विचार. वॉट वेर द चॅलेंजीस इन दिस इलेक्शन? चॅलेंजीस न्हू, चॅलेंज म्हण. शिरोडा भाजपा उमेदवाराच्या आड कॅम्पेनिंग करप हे एक मोठें चॅलेंज असलें. काय खबर ना तुका? रुकावट के लिए खेद है. आपूण सुदिनांक एक मोठे चॅलेंज, एक डोकेदुखी हे आयकोन महादेव नायकाक इतली खोस जाली की Just imagine. इलेक्शनाच्या पयलीं आनी इलेक्शन जातकूच सर्वे म्हणून येता आनी एक्झिट पोल बी येता. आतां सर्वे म्हणजे गजाल आसता पळय ती सारकी कमाल आसता. जर सर्वे आपल्या पक्षाच्या फावरात आसा जाल्यार उमेदवार बरो शाणो म्हणटा, बाबू म्हणटा, गुणू म्हणटा. आनी जर सर्वे आपल्या पक्षाच्या फावरात नासत जाल्यार मागीर तो कितें म्हणटा, बकवा सर्वे, फटींग सर्वे आनी कितें सामकें. तुमकां हेजे ज्वलंत उदाहरण हांव दाखयता न्ही पळय. सर्वे बरो आसत जाल्यार कसो, सर्वे जर आपल्या पक्षाच्या फावरात नासत जाल्यार कसो. आमचो बाळू तुमकां याद आसा, कार्यकर्तो बाळू, हय तो आतां जिल्हा पंचायत मेंबर जाला आनी फुडल्या इलेक्शनाची तयारी करता. आनी ताका प्रेस कॉन्फरन्साक एक प्रश्न विचारलो सर्वेचेर. तेजेर तेणी कशें हें केलें, एक सर्वे फावरात आसता आनी एक सर्वे नासता. Just imagine. भारत आज या संस्थेचो सर्वे आसा, ह्या सर्वेचेर तुमचें कितें मत? हे जे सर्वे म्हणटा पळय, एक्झिट पोल सर्वे, हे म्हणजे शिता आदी मीठ. आणि आमकां गोंयकारांक मीठ हे जायच, ना जाल्यार चव कशी येतली? ह्या सर्वे प्रमाणे तुमकां 17 ते 18 सिटां मेळटा, तेचेर तुमचें कितें म्हणणें? हो सर्वे सारको आसा. तो परफेक्ट. आय जस्ट लव दिस सर्वे ना रे. दिस इज व्हेरी गुड. खरें म्हणजे आमी जे एक्सपेक्ट करताले पळय त्या परस 4 सिटां आमकां सोडूच दिल्या न्ही म्हटल्यार 17 ते 18 सिटां म्हटल्यार पळय. हो सर्वे म्हणजे कितें असो बेश्टोच जायना तो. त्याच्या फाटल्यान एजन्सी असता, ती कितें पयशे दिले विकतो हाडलो सर्वे अशें जायना. एजन्सीचे काम असता, 1-2 म्हयनो काम असता. व्हॉलेंटियर्स दारांनी भोवून काम करतात. कितें टॅब्युलेशन, क्रॉस टॅब्युलेशन, व्हेरिफिकेशन हे सगळें करचें पडटा. बेश्टोच जायना तो. ते खाजें न्ही तें दी बाबा 1 किल भर बांदलो हाडलो तशें जायना. आय चॅलेंज हो सर्वे एकदम परफेक्ट आसा. आमकां जी 17-18 सिटां दिल्या सगळी सिटां येतात, 17-18 सिटां येतात पळय तूं. आणि जर हो सर्वे चुकलो जाल्यार माझ्या भावजीक जो लँड अँड सर्वे डिपार्टमेंटान ताका रिजायन करूंक लायता हांव. आता सर्वे बाळूच्या पक्षाच्या फावरात ना. आता बाळू जो झेडपी हा तो आता कसो रिएक्ट करता ते पळया. सर्वे एक्झिट पोल म्हणटाय ते तुमचें कितें मत?
हे जे सर्वे एक्झिट पोल साध्या भाषेन सांगपाचें म्हणल्यार शिता फुडें मीठ आणि मीठ हे गोंयकारांक जायूच त्याच्या शिवाय चव कशी येतली. आयज मेन ग्रुपाचो सर्वे म्हणटाय फक्त तुमकां 4 ते 5 सिटां मेळटली. 4 ते 5 सिटां ऍक्च्युली चडूच दिल्या ती सिटां आमकां. यू आर बीइंग जनरस ऍक्च्युली. कारण ह्याच ग्रुपान आमचो बिहारच्या इलेक्शनाक सर्वे केल्लो आणि आमकां वट्ट 12 सिटां दिल्ली. कितें आणि इलेक्शन जेन्ना जालें आमची टोटल 60 सिटां येयली 60 आणि हांगा आमकां दिल्या 4 ते 5 सिटां म्हणजे 4 पंच 20 सिटां तरी आमची येतात त्या हिशोबान. आणि 20 सिटां आमची येवन सरकार आमचेच जाता. पळय तूं म्हणजे हो सर्वे तुम्ही सारको रिजेक्ट करतात. सर्वे रिजेक्ट करपाचो प्रश्न ना. प्रश्न आसा तो हो सर्वे कोण करता. हो सर्वे टेबलार बसून करता काय फील्ड वर्क बी असता. कोणाक खबर आसा. कोण आवय बापूय बी आसा ह्या सर्वे. कोण सांगता आपूण बाबा येवन हो सर्वे केला आपूण ह्या एजन्सीचो मालक म्हणून कोण सांगता ना. कोण करता रे सर्वे कोण करता. ह्या सर्वेचेर कितलो विश्वास दवरप आणि कितें नाही. झाले न्ही तुमचे प्रश्न बी झाले न्ही. ओके महेश रिफ्रेशमेंट घेऊन चला. महेश मातशे पळय हांचे. अरे जस्ट इमॅजिन. कशी झाली निवडणूक. कारण तुमच्या ती निवडणूक ही गजाल नवी न्ही बट कशी झाली अनुभव कसा आशिल्लो. Ask me something else. Election is like brushing teeth. It's routine for me now. आमकां ते सच्चे जाला. स्किमी आणि मतां हांचो कितें संबंध आसता. I can't hear you. पण स्किमी आणि मतां हांचो संबंध आसा. I literally can't hear you. What was the question? तुम्ही सभापती म्हणून हाजे पयलीची विधानसभा पयली विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून ही पयली आणि मुख्यमंत्री म्हणटर तुम्ही कितलेशेच असेंब्ली पयल्या. Now I can hear you clearly. तुमकां असेंब्लीच्या दर्जा विशीं कितें दिसता. कारण I'm sorry, I can't hear you again. It's the problem. I think there is some problem with the mic or some sound problem is there. डिबेटाचो दर्जो सुधारला एक तातूंत भितर फ्रेशनेस आयला काय तुमकां दिसता की. See Pramod, debate is your program and it is, if I'm not wrong, it comes every Thursday at 7:30 on Prudent, and now debate has turned into Satyagraha because of elections, and it is growing week by week. It is growing like beard. खाड असता तशी वाढत असता ते. मनोहर पर्रीकराची असेंब्लीतली कामगिरी तुम्ही कशी नदरेंतल्यान पळयता. Parrikar is one who works in Delhi, eats in Goa and sleeps in Parliament. आज प्रमोदाचेर भरपूर एक वेळ प्रमोदाक राग येत एक वेळ आवडतूय बी. म्हणजे कशें एक वेळ एपिसोड 100 ना जाल्यार नेक्स्ट म्हाजो नंबर. जस्ट इमॅजिन.